आम्ही आज तुमच्या मुखार मेन मुद्दो तो SITचो घेवन येयला आणि ह्या SITन आमकां कितें कळून येयला की जे अपोजिशनान आसा ते अंडरस्टँडिंगान BJPच्या हितून आसा तेन्ना हांव म्हणटा तुमचो आवाज उठोवचे सुवातेर अपोजिशन आसोन तुम्ही उगीच कित्याक बसता. तुम्ही जाणा ह्या दिसांनी काल पासून उगी रावलो पयर पोरवोरचो पॉलिटिकल टाउट पयलो ताका थक म्हणटालो आतां टाउट कित्याक फाटीं ट्विस्ट मारतालो आनी खंय धांवतालो हें सारकें ना तर तो बंद जाला आतां येयना तो खंय धांवना ताका पडलो चाबू. आतां तेणें मेन ऑपोजिशन पार्टीचो माजी अध्यक्षाक दलाल म्हणलो. ताका कारण आसा. तेजें कारण ह्या पॉलिटिकल टाउटान तेजे कडेन काँग्रेस पक्ष भितर सरपाक दलालगिरी केलेली आनी हें हांव सावना तेन्नाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी मागीर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बाब शंकर फडणवीस हांणी दलालगिरी करून बिफोर द काउंटिंग ऑफ वोट्स द दलाल विल बिकम द रिचेस्ट पॉलिटिशियन इन गोवा. हें काँग्रेसचो पार्टी पोरवोरचो ब्लॉक प्रेसिडेंटान म्हटलो. आतां तुका तें सेटिंग जी चलना मेन ऑपोजिशन आनी मेन ऑपोजिशन कितले SITचेर उलयतात हें तुमी जाणा कित्याक ते खूब लोक घुसपलेले आसात भितर. पॉलिटिकल टाउट कितें म्हणटा तुमच्या कडेन तुमकां सांगलां आपूण मागता CIM कडेन हे CBI कडेन दी आनी ED कडेन दी आनी दलाल सांगता वेलकम इट म्हणून. म्हाका दलालाक सांगूंक जाय एक BJPच्या मंत्रीचेर जोरी तो CBI आनी EDन कारवाय केलेले म्हाका सांगचें आनी जी भितर सरल्यात लचणाक घेवन BJP तेंचेर तो कारवायच ना. आख्खे इंडियेचे उलयता एक म्हाका दाखोया आनी हो मागता CBI आनी ED इन्क्वायरी तो दलाल म्हणटा वय आय वेलकम इट. हे कोणल्या राजकारण्याने दॅट मिन्स पॉलिटिकल टाउट जी मंत्री आसा मंडळान तो सिद्ध करता की SIT इज नॉट सफिशियंट डज नॉट हॅव इनफ पॉवर दॅट इज नॉट केपेबल ऑफ डुईंग प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन. आनी होच आमचो TMCचो दाव पयल्याच्या सुटये आसा दॅट SIT विदाउट ए जज हॅज नो मिनिंग. हे आमी स्टडी जाता आनी हे सिद्ध आतां तेंच्यांनीच केलां आनी दलाल आमचो तूं माग रे आपूण वेल करता आमी सगळें डायवर्ट करपाचें आहा. आतां प्रश्न एक येता पॉलिटिकल टाउटान हे क्लियर केलें that he himself being a cabinet minister has no confidence in the SIT that they can do the investigation and reach to the bottom of it. Therefore, he is talking about CBI and ED. So, amche mat cabinet minister is accepting. We don't accept CBI and ED. No way. We are still maintaining a judge should be there. Overseeing this entire investigation. Now, as I said, nowhere the CBI or the ED has taken any action against आता ह्या टाउटा कडेन दलाला कडेन कितें सेटिंग आहा हें आतां लोकांक फुडें लोकांक तरोवन तो मागता CBI ED हो म्हणटा वेलकम. हेच सांगतात सपोर्ट सांगतात ऑपोजिशन बॉम्ब मारतात की CBI आनी ED आर एक्टिंग एज एलायज ऑफ द BJP आनी हो वेलकम करता. हेणें धांवचें मरे एक BJPचो मिनिस्टर थ्रू आउट इंडिया तेंच्यांनी केला चार्ज जालो. म्हणजे म्हाका प्रश्नात एक आसा is the SIT who had sometime back said that there are politicians' name coming up, is the SIT about to rope in this political tout by saying that he has shown no confidence not only in the SIT, no confidence in the chief minister for appointing an SIT. SIT is under local chief minister, CBI and ED is under central leadership, so he has lost confidence in the local. But the idea behind it is, according to me, is the SIT is coming very close to trap him. Otherwise, why should he ask for that? And by doing so, again, I am repeating, he has shown, he says, I am the person who asked for SIT.
फटींगा तुवें हाऊस कमिटी मागलेलो सेक्युलर कोमुनिदाद प्रॉपर्टीचे पळोवपाक एक्स मिनिस्टर बीजेपीचो प्रॉपर्टी पळोवपाक कितें केलें तुवें ऑन द कॉन्ट्ररी हांव कोर्टान गेलो ऑर्डर हाडली ती सगळी जप्त परतून हाडपाची एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर आय सेंड हिम ए लिगल नोटीस ह्या फटिंगांक तो भोव मारपाक हुशार आपूण मागता कितें मागताय तूं कितें केलें तें सांग एज रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांव ह्या पॉलिटिकल टावटाक चॅलेंज मारता ताका सांग सीएमान सांग की सगळे सेरुला ऑल कोमुनिदाद प्लॉट शुड बी इन्व्हेस्टिगेटेड इमिजिएटली and I will prove how he is connected.